भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि जे मनोहरभाईच्या बरोबर खांद्याक खांदा लावून काम करपी भौमानेश दत्ताबाब खोलकर आसा हांगा, तशेंच आमचे कळंगूटचे आमदार मायकल बाब लोबो, पर्राचे सरपंच चंदानंद हरमलकर, सगळे पंच मेंबर, डॅनियल लोबो डेप्युटी सरपंच, बाकीचे सगळे आणि हांगा जमिल्ले सगळे मनोहरभाईचे आवडटे असे मोगाचे लोक, पर्रा, सालिगांव, कलंगूट, हडफडे अशे सगळेसून आयिल्ले पंच मेंबर आसत आणि बाकी सगळे हांगा बशिल्ले उबे आसात ते सुद्धा तांकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता। थोड्याच वेळान कार्यक्रमाची सुरवात करूया। आमच्यो भौमानेस्त शिवोलीच्यो आमदार बाय डिलायला लोबो पावता 2 मिनटां पावली। आमची शिवोलीची धडाडीच्यो आमदार उत्कृष्ट असे काम करपी पहिल्याच फावटी विधानसभेन येवन उत्कृष्ट असे बरे काम करपी जोरान टाळयो दिवन आमी डिलायला लोबोचे स्वागत करूया। मानेस्तांक विनंती करता बसून घेवचे। पहिली फुलां हांव विनंती करता मान्य सरपंच चंदानंद हरमलकर स्वागत करचे। आयज आमच्या भितर गोवा राज्याचे बीजेपीचे व्हायस प्रेसिडेंट दत्ता खोलकर भाई आमच्या भितर उपस्थित आसा, तशेंच डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री गुरदास शिरोडकर, तशेंच आमच्या कळंगूट मतदारसंघाचे आमदार श्री मायकल लोबो, तशेंच शिवोली मतदारसंघाची आमदार श्रीमती डिलायला लोबो, तशेंच आमचे पंचायत वांगडी, तशेंच कळंगूट मतदारसंघाचे ब्लॉकाचे सगळे आमचे ऑफिसर्स, तशेंच आमचे पर्रा गांवचे पर्रीकर फॅमिलीचे बंधू श्री विजय पर्रीकर, तशेंच इतर सगळे पर्रीकर फॅमिलीतले सगळे मेंबर्स हांगा उपस्थित आसा, तशेंच आमचे गांवचे जे बाईचे प्रेमी, जे बाईच्या मोगान आयज सगळे त्याचे कार्यकर्ते हांगा उपस्थित आहा, तशेंच आमची मिडिया आणि सगळे हांगा उपस्थित लोक, त्यांचे सगळ्यांचे हांव आयज ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता। धन्यवाद सरपंच चंदानंद हरमलकर। हांव सगळ्यांक विनंती करता फुलां पाकळ्यो घालून पहिली ह्या कार्यक्रमाची सुरवात करूया। हार आणि फुलां ओपून या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करूया। चला मायकल भाई या। यो एडविन लोबो, संजना कोरगावकर, कळंगूट
लोबोचो कार्यकर्ता चंद्रकांत चोडणकर, अशोक पर्रीकर सांग धन्यवाद. इष्टानो, मनोहरभाई पर्रीकर फक्त परराचो सुपुत्र जावन असलो पण सबंद भारतभर आणि भारताभायर जाचे कार्य ताचे एक एग्जाम्पल म्हणून सबंद भारतातले व्हडले व्हडले पॉलिटिकल जे लीडर आसा ताका मानतात. एक सादो मनीस डिफेन्स मिनिस्टर जावन सुद्धा वाणो आणि हाफ शर्ट घालून भोंवपी आणि काम जे केलां ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा. अशा वेळार हांव शिवोलेच्यो मान्य आमदार विनंती करता बाय डिलायला लोबो आणि दोन उतरां सांगची. गुड इवनिंग एवरीवन. आयज आमी सगळी एकठांय जाल्यात टू पे आवर रिस्पेक्ट टू एक्स डिफेन्स मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर आणि आमचो गांवचो बाप मनोहर पर्रीकर. And we have in our midst our Honorable MLA Kalangut constituency Shri Michael Lobo, आमचा बाप दत्ता कोलकर, Vice President of BJP party, आणि सगळे हांगा बोलल्यात इतले all the dignitaries on the days, press media आणि आमचे सगळे ग्रामस्थ. आम्ही हो जागो स्पेशली ह्या सुवातेर, it's just 100 meters away from his residence, आणि म्हाका उगडास येता एवरी इयर तो जेन्ना इवन डिफेन्स मिनिस्टर आसलो आणि एवरी इयर वर्साक 2 फावटी तो सामकोच येतालो म्हणटा ते आपल्या गणेशाच्या दिसांनी, फर्स्ट डे एंड द सेकंड डे ऑल्सो, आणि सरस्वती पूजन, लक्ष्मी पूजन. सो these days we used to find him, आणि आम्ही सगळी पंचायत मेळून आमदाराच्या वांगडा तेका भेट करपाक वयताली. and we remember the great soul, great personality, not even moreover आखे गोंय ताका उगडास करता for the person, humble person that he was. डिफेन्स मिनिस्टर जालो, आताच आमकां बाप गोरखान सांगला, डिफेन्स मिनिस्टर जालो पूण आपले रूट्स ताणे विसरोंक ना, आपली मुळां म्हणटा ते विसरोंक ना. आणि हांव सरपंच जाल्ल्याक हांव सरपंच आसतना तेणे म्हाका म्हणून ही पंचायत घर पास करून दिल्ली फॉर हीज रिमेम्बरन्स. ही वॉज GSIDC chairman at that time, and he had passed that file to me, and I'm really grateful for everything he has done for Parra and for our state of Goa. आणि ohlo personality की आमच्या प्राइम मिनिस्टरान ताका डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून आमच्या देशा खातीर चूज करून येलो. यू नो, it's a biggest respect what Goa could get, and we are all gathered here
to pray for his soul and pray for his family members, all who are gathered here. And thank you to all of you all. In a short notice, the messaging mustn't only through messages you all have come. And really thank you all for coming, especially the press and media. Have a wonderful evening. Thank you. थँक यू मॅडम. इश्तानो, आम्ही जाणा ताजे पॉलिटिकल लाईफ, पण स्टुडंट लाईफ असताना सुद्धा दुसऱ्याक कशी तरी मदत करप, सगळ्या लोकांक, बारीक लोकांक ते जाणट्या पर्यंत अशें. आणि आम्ही जाणा 2012 जे काम गोंयान इस्कॉलाच्या 5वीच्या भुरग्यापासून ते 70 वर्साच्या जाणट्या पर्यंत इतल्यो सवलती केल्यो, योजना केल्यो, आज सबंद भारतभर मनोहरभाईन ज्यो स्कीम केल्या त्या आता लागू करतात. बाकीच्या राज्यांनी मनोहरभाईन 2012 आणि ताज्या पयलीं 2000 वर्सां असो लॉंग विजन आशिल्लो, दूरदृष्टी नेतो म्हणटा आमी ताका. येदे मोठे काम तांणी केल्ले आसा. हांव ह्या वेळार विनंती करता, जाणी मनोहरभाईक सारको जवळून पळयला, ताच्या बरोबर काम केला, म्हणजे दोगूय लिडर, जसो मनोहरभाई पर्रीकर तसोच जो लिडर आता तुमच्या मुखार उलयतलो तो जावन आसा दत्तबाब खोलकर. तांकां विनंती करता तांणी 2 उतरां उलोवची. मनोहरभाई पर्रीकरांच्या 69th बर्थ एनिव्हर्सरी म्हणजे 69वी जयंती आज आम्ही सकाळच्यान विविध कार्यक्रमांनी साजरे करीत आसा. आणि त्या निमित्त हांगा पर्रा मनोहर पर्रीकर जंक्शन जे आसा हाजेर सुद्धा त्या निमित्त आजचो कार्यक्रम आम्ही आयोजित केल्लो आसा. हांगा आमचे मदीं आसा आमचे कळंगूटचे आमदार बाब मायकल लोबो, शिवोलेच्यो आमदार मॅडम डिलायला लोबो, आमचे पार्टीचे ऑफिस बेरर बाब गोरख मांद्रेकर, बाब गुरुदास शिरोडकर, स्थानिक सरपंच, उपसरपंच, सगळे मतदारसंघातले पंच आणि हांगा सगळे जमलेले पर्राचे भाव भयणांनो, मनोहरभाई पर्रीकर हे 4 वेळा गोंयचे मुख्यमंत्री जाले. साधारण 9.5 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून तांणी काम केले. देशाच्या राजकारणात सुद्धा भाग घेतना देशाचे डिफेन्स मिनिस्टर झाले. आणि 2019 ह्या लिडराचो अर्ली एक्सिट जालो. अचानकपणे आमचे पासून सदा खातीर पयस पावले. पूण आज 5 वर्सांनंतर सुद्धा ते जे कितें दवरून गेल्ले आसा, तांणी जे कितें काम केल्लें आसा, हाच्यो यादी ज्यो आसा ह्यो आमी काडीत आसात. आनी येणाऱ्या काळान सुद्धा आतांचे भुरगे, भावी पिढयो, कोण तरी पर्रीकार जावन गेलो, मनोहरबाब पर्रीकार नांवाचो एक मोठो नेतो गोंयांत जावन गेलो, ह्या देशांत जावन गेलो. आणि ह्यो यादी कायम उरतल्यो. फॉन्ड मेमरीज ज्यो आसा ह्यो सदांच उरतल्यो. आणि अशा पद्धतीचे व्यक्तिमत्व आसत किंवा पर्सनॅलिटी आसत, ही सगळ्या लोकां बरोबर सारकोच जर आशिल्लो जाल्यार चड दीस लोक याद दवरिनात. लोकां पासून कितें तरी वेगळे ह्या मनशान केल्लें आसा. सामान्य मनीस जे आसा तांचे पेक्षा कितें तरी वेगळें काम हे बाब पर्रीकारान केल्लें, मनोहरभाईन केल्लें. आणि म्हणून आज सुद्धा लोक तांकां मानतात. मुख्यमंत्री आसतना ज्या पद्धतीन गोंयच्या लोकां खातीर वावुरले अशें गोंयकारांनी केन्ना पयलीं पळोवन नाशिल्लें. 16 ते 18 वरां डेली काम करप. सकाळी सुरवात जी जाताली ती रातची 11, 12, 1 पर्यंत काम करप. कामाचो धडाको, वेळेचे बंधन ना, स्वताच्या जीवाची पर्वा केली ना, लोकां खातीर झिजलो. म्हाका याद जाता आमचो बाब मायकल 2012 आमदार जालो.
आणि पहिलेच वर्सा 31 डिसेंबरची तारीख पर्रीकार पार्टी करून घरा वचून न्हिदलेलो. ह्या मायकलान ताका रातचो 12:30 उठयलो आणि म्हणलो कळंगुटे ट्रॅफिक जॅम जाल्या. 1 वर जाला गाडयो हालना म्हणून लागलो. पर्रीकार उठलो घरा कडसून, गाडी घेतलो, सेक्युरिटी घेतलो आणि रातचो 1 कळंगुटे आयलो आणि मायकल आणि ताणे मेळून 1 वरान ट्रॅफिक क्लियर केली. असो मुख्यमंत्री नासता. बरोबर हांव कितें सांगता तें? असो मुख्यमंत्री गोंयकारांनी पळोवन नाशिल्लो. मोठक्या हाताचो बुशर्ट घालप, पॅन्ट घालप आणि पायांक चप्पल घालप. म्हाका ताचे बरोबर काम करपाची खूब संद मेळ्ळी. आमी कितलेशेच खेपे गोंया भायर गेल्ले, दिल्लीक गेल्ले. मनमोहन सिंग प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो. सगळ्या चीफ मिनिस्टरांची मिटींग आशिल्ली दिल्लीक आणि गोंयसून पर्रीकार चीफ मिनिस्टर बरोबर हांव प्लॅनिंग बोर्डा मार्फत हांवूय गेल्लो. दिल्लीच्या त्या 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, थंड हवामान, सगळ्यांनी स्वेटर घाल्या, जॅकेटां घाल्या, वयर माफलर बांदल्यात आणि हो आमचो साहेब सादो बुशकोट घालून सगळे पळयत रावताले. हे कितें तरी वेगळेंच आसा म्हणून. आणि मुख्यमंत्री जातकूच बदलून ना. हांगा पर्रीकाराच्या घरांतले 2 मेंबर्स आसा. मनोहर पर्रीकार खोर्ले रावतालो. 2000 सालान 24 ऑक्टोबराक गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री जालो आणि घराकडे एक फक्त भायर सेक्युरिटी गार्ड आसतालो. पुलिसीची जीप घेवन भोंवनाशिल्लो, एकूच बॉडीगार्ड. अलंकाराकडे वचून रातचो कोल्ड ड्रिंक पियेतालो थंय बसून भायर. गोंयचो दौरो करता आसतना सायडीच्या खंयच्याय च्याच्या टपरीचेर किंवा गाड्यार वचप आनी च्या आनी मिरच्यो आनी च्या आनी भजी खावप. गोंयचो मुख्यमंत्री लोकांनी पळयल्लो काय कितें असो. आणि म्हणून गोंयच्या 15 लाख जनतेक दिसतालो हो आमचे भितरलोच एकटो. पब्लीक इमेज किंवा पब्लीक परसेप्शन, एखादो राजा जो आसता त्या राजाक लोक कितें उलयतात हें महत्वाचें आसता. म्हाका दिसता तांच्या 25 वर्साची जी कितें कारकीर्द जाली, पर्रीकार 1994 गोंयच्या स्टेजीर आयलो, पॉलिटिकल स्टेजीर, आणि 19 बाबडो गेलो. 1994 ते 2014, 2019, 94 ते 19, 25 वर्सां. 25 वर्सां गोंयचें राजकारण जर कोणें गाजयलें जाल्यार तें बाब मनोहर पर्रीकारान आशिल्लें. 9 वर्सां मुख्यमंत्री, 7 वर्सां विरोधी पक्ष नेतो, 5 वर्सां आमदार. आज विरोधी पक्षान बसपाक कोण तयार नासता. सगळ्यांक सत्ता जाय आसता. पूण त्या टायमार पर्रीकारान 25 पैकी 16 वर्सां ही जी आसा ही विरोधी पक्षान काडलेली आसा. आणि गोंयच्या असेंब्लीचे जर रिकॉर्ड वचून पळयले आणि व्हिडिओ पळयले जाल्यार विरोधी पक्ष नेतो कसो आसचो, मनोहर पर्रीकारा सारको आसचो अशें लोक सांगतात. गोंयचे काँग्रेसचे मंत्री विरोधी पक्षाच्या नेत्याच्या कॅबिनान वताले आणि ताजो एडवायस घेताले कितें करपाचें काय म्हणून. ही वस्तुस्थिती आशिल्ली. आणि म्हणून मनोहर पर्रीकर 25 वर्सां काम केलें. पूण म्हाका दिसता तो आसतनाय आनी तो गेल्या नंतर सुद्दां कोणाक गोंयकाराक कापासदाद जावची ना की पर्रीकार फटींग म्हणपाची. आसा कोणाक कापासदाद जाल्यार सांगा तुमी. आसा? उडयना तुमी कोण. पर्रीकारा बद्दल वायट उलोवपाची कापासदाद आसा कोणाक? आज सुद्दां कोणाकूच आसची ना. ही ताणें आपली इमेज दवरलेली. बारीक मनशा बद्दल खूब चिंता करतालो. म्हाका याद आसा 2000 मुख्यमंत्री जालो आणि पर्रीकाराक म्हापशेचे टॅक्सी ड्रायव्हर सगळे वचून मेळ्ळे, ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीवाले. तांचे सगळ्यांच्यो फिएट गाडयो आशिल्ल्यो, एम्बेसेडर गाडयो आशिल्ल्यो न्ही, पोन्न्यो. म्हापसा पणजे लायनींग चड किंवा म्हापसा शिवोले लायनींग ते भाडी मारताले. ताणें विचारलें कितें करुया. ते म्हणाले धंदो सारको चलना, गाडयो पेट्रोल चड लागता. तुमकां म्हणालो सगळ्यांक नवीन गाडयो दिता. ईडीसी मार्फत स्कीम काढली, 0 इंटरेस्ट स्कीम, सबसिडी स्कीम. आणि 26 जानेवारी 2001 म्हापसा टॅक्सी स्टँडाचेर प्रोग्राम केलो आणि सगळ्यांक मारुती व्हॅनच्यो चावयो दिल्यो. काही जण आज सुद्धा त्यो गाडयो चलयतात आणि पर्रीकाराची याद काडटात. बारीक मनशा बद्दल तळमळ
हाका म्हणटात संवेदनशीलता किंवा सेन्सिटिव्हिटी. राजा जो असता किंवा राज्याचो प्रमुख असता ताका बारीक मनशा बद्दल तळमळ जाय आनी ही परिकाराक आशिल्ली. त्या टायमार गोंयांत निराधार लोक आसले तांकां 100 रुपया पेन्शन मेळटाले. 100 रुपया. परिकार गोंयभर भोंवतालो. ताणें पळयलें. ताणें दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण चालू केली. डायरेक्ट बँकेच्या खात्यान 500 रुपया. आज जे लाखांनी लोक घेतात स्कीम ही बाब परिकारान सुरू केल्ली. निर्णय कशे धडाकेबाज. गोंयांत बायणां बद्दल त्या टायमार खूब वायट आयकूंक येताले. बायणां म्हणजे वास्कोंतली एक वस्ती आणि बायणा बीच म्हणून गोंयकार भायले ट्युरिस्ट सगळे थंय वताले आनी गोंयांक एक कलंक आशिल्लो. तुमकां याद आसतली 2 दिसांनी बायणा क्लीन अप केले. बोवाळ जालो. कर्नाटकाचे सगळे बोवाळ केलो. गोंयच्यो बसी बंद केल्यो. पूण परिकारान निर्णय घेतलो वास्को स्वच्छ करतलो. वास्कोक लागिल्लो डाग पुसून उडयतलो आनी बायणा जो आसा तो ताणें स्वच्छ केलो. धडाकेबाज निर्णय. ही परिकाराची स्पेशालिटी आशिल्ली. त्यामुळे संवेदनशील सरकार. परिकार आशिल्लो ट्रान्सपरंट. जे कितें आसा ती पारदर्शक सरकार. लोकां समक्ष कोणे दुबाव घेवंक उपकारना. त्यामुळे सिस्टम सगळी जी आसा ती पारदर्शक. आज आमी डीबीटी म्हणटा, डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर म्हणटा. सरकाराचे सगळ्या स्किमीचे पैसे बँकेच्या अकाउंटान खात्यान डायरेक्ट वतात. ही स्कीम इंडियेन भारत देशान जर खंयच्या राज्यान पहिली सुरवात केल्ली जाल्यार ती बाब परिकारान गोंयांत सुरवात केली. कारण ताणें पळयलें की सरकाराचे पैसे दिवपाचे आसले ते ऑफिसान 4 खेपो फावटी मारच्यो पडटा. कोणाचे हात ओले करचे पडटा. ताणें ठरयलें की काय ना, डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर म्हणजे जो कोण हो आसा लाभधारक आसा ताच्या अकाउंटाक पैसे घालप. आज सगळे करतात. पूण ह्या देशान 24 वर्सां पयलीं कोणें जरी सिस्टम सुरू केली फक्त गोंयच्या मुख्यमंत्र्यांनी पयली सुरवात केली. आणि म्हणून म्हाका दिसता जे कितें ताणें करून दवरला, मोपा विमानतळ, अटल सेतू, जुवारीचो 6 लेन ब्रिज, हे सगळ्यो गोष्टी गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो ज्यो आसा आनी फुडल्या 25-30 वर्षांत गोंयांत जो कितें डेव्हलपमेंट जातलो हाका लागणाऱ्यो ज्यो कितें गोष्टी आसा ही दूरदृष्टी आशिल्लो नेतो बाब परिकार आशिल्लो. आणि म्हणून तर प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन ताका सेंटराक व्हेलो, देशाचो संरक्षण मंत्री केलो. पाकिस्तानाचेर जाल्लो सर्जिकल स्ट्रायक किंवा 21 लाख भारतीय सैनिकांक मेळणारे 1 रँक 1 पेन्शन हे बाब परिकारान सुरवात करून दिले. देश पातळीचेर दिल्लीक काम करता आसतना कितल्योश्योच येवजण्यो केल्यो. ताजी देशभर पॉप्युलॅरिटी किंवा लोकप्रियता वाडली. आमी म्हणजे ताजे कडेन उलयता आसतना म्हणटाले की तुका गोंयानूच न्हय कर्नाटकानूय धाडलो तूं निवडून येतलो, महाराष्ट्रानूय खंय जर वचून उबो रावलो जाल्यार निवडून येतलो म्हणून. हांव मुंबय फिरता आसतना पळयलें. मुंबयचे लोक ताजेर प्रेम करताले. मुंबय भोंवता आसतना पळयलें पार्ल्याक मनोहर पर्रीकार उद्यान म्हणजे पार्क. मनोहर पर्रीकाराच्या नांवान थंय रस्तो आसा. उत्तर प्रदेशान मनोहर पर्रीकाराच्या नांवान रोड जंक्शन केल्ले आसा. म्हणजे गोंयानूच न्हय तर केंद्रान 2.5 वर्सां काम करता आसतना सबंद देशांतल्या लोकांची मनां जिखली. एक सिंपल पॉलिटिशियन मोठ्या हाताचो बुशर्ट घालून, पॅन्ट घालून, बूट सुद्धा लागनाशिल्ले, चप्पल घालतालो आणि भोंवतालो. त्यामुळे लोकांनी मनोहर पर्रीकाराक स्वीकारलेलो आणि म्हणून गोंयकार आणि तशेंच देशांतले लोक ह्या लिडराक मानताले, ताजेर खूब प्रेम करताले. बाब पर्रीकार गोंया खातीर खूब दिवन गेलो. दुर्दैवान आमचे पासून चड बेगीन पयस पावलो. आज ज्यो कितें उरल्या त्यो मनोहरबाईच्यो यादी आणि आज तांचो जन्मदीस आशिल्लो हो बाब मायकलान हांगा सदांच पर्राकारांक याद उरची म्हणून हो चौक जो आसा हो तांच्या यादी खातीर हांगा उबो केल्लो आसा. तुम्ही सगळे पर्राकार जे आसात हे सदांच पर्रीकार
ह्या नावाचेर सगळ्यांक छाती मातशी फुलता किंवा अभिमान दिसता. ताणें जे कितें काम करून दवरलेलें आसा ताच्यो यादी सदांच उरतल्यो. फुडल्या पिढयेक सुद्धा, भुरग्यांक सुद्धा जाणटे सदांच सांगतले की तो असो एक लिडर जावन गेलो, इतल्योश्योच गोष्टी गोंया खातीर करून दवरलेल्यो आसा तांणी. ह्या निमित्त म्हाका दिसता आज तांचो जन्मदीस. ह्या निमित्त आमी फक्त तांच्यो आतां यादी ज्यो आसा ह्यो यादी दवरुया, स्मरुया आनी ह्या निमित्त आमी तांकां पुष्पांजली दिल्ली आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा पर्येकार त्या व्यक्तीच्या प्रेमापोटी आज सगळे हांगा जमलेले आसात यादी खातीर. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजें उलोवप सोंपयता. हॅलो, धन्यवाद दत्तबाब खोलकर. इश्टानो, जायत्यो गजाली दत्तबाब सांगू शकता. वेळ इतलो जायना, 2-2 वरां सुद्धा त्याचे कार्य जे आसा ते इतले मोठे आसा. दत्तबाबान पर्रीकर एकदम सेन्सिटिव्ह मनीस. तांणी गजाल 12-12:30ची सांगली. पर्रीकर फक्त भुरग्यांक, इश्कोलाच्या भुरग्यांक गोंयान पयली गव्हर्नमेंट आसा गोंयचो की 2012 फ्री एड्युकेशनल लोन, म्हणजे गोंयचो भुरगो, गरीब भुरगो जर डॉक्टर जावपाक जाय, सायंटिस्ट जावपाक जाय तर गोंयान जी फी आसा त्या खातीर गोवा एड्युकेशनल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सुरू केले आणि आयज हजारांनी भुरगे लोन घेतात आणि प्रोफेशनल शिक्षण गोंयांत न्हय, भारतांत न्हय, भारता भायर तांकां लोन मेळटा आणि ते भुरगे शिकतात. ही आयडिया मनोहर पर्रीकराची. एकदा रातच्या दत्तबाबान सांगला तशेंच एकदा रातच्या 1:00 सुमार तो फोन करता आणि सांगता पणजे आमदार असताना मळ्यान एक टॉयलेटाच्या भायर एक बायल बसल्या. कोणी तरी कार्यकर्त्यान ताका सांगली, गरीब बायल आसा, जाणटी, आणि ताका त्रास करतात बी. फोन एकाक करता तो आमकां आणि आमकां सांगता तिका व्हर आणि म्हापशा पुलीस स्टेशनार दवर. आणि मागीर इश्तानो, मनोहरबाईचे पॉलिटिकल लायफ तुम्ही जाणात, पण सोशल लायफ ताज्या परस चड आसा. ताणे खूब इन्स्टिट्यूशनां सुरू केल्यान, सामाजीक संस्था म्हणटा ताका. आणि हांगा अंजुना हांगा एक महिला आश्रम म्हणून आसा, गोमंतक लोक सेवा ट्रस्टाचो महिला आश्रम, जांकां कोणूच पळयना, जी निराधार महिला असता तांकां म्हणलो आमी अशा जाग्यार दवरुया आणि मरे पर्यंत तांची सेवा करूया. आणि त्या रातच्या एकाक सापडलेल्या बायलेक आश्रमान व्हरून दवरपाक तो कार्यकर्त्यांक सांगता. अशा तरेचो सेन्सिटिव्ह मनीस, म्हाका दिसता इतलो सेन्सिटिव्ह आयज पर्यंत गोंयांत आमी इतलो कोण पळोवंक ना. अशा तरेचो मोठो लिडर आमकां अभिमान पर्रकारांक. आणि त्या खातीर हाच्या बद्दल आमी सगळ्यांनी एक नतमस्तक जावपाक जाय. येदो मोठो लिडर आसा. हांव ह्या वेळार विनंती करता, मनोहर भाईच्याच पायाचेर पावलाचेर पावल दवरून जाणें फाटली 2008 पासून ते आतापर्यंत म्हणजे 15 वर्सां बीजेपीचे कार्य केला. जसो मनोहरभाई डेव्हलपमेंट करतालो तशेच तरेचे मनोहरभाईचो जाका सदांच आशीर्वाद आसतालो असो आमचो डायनेमिक आमदार मायकल बाब लोबो हांकां विनंती करता की तांणी 2 उतरां सांगची. Manohar Bhai Parrikar, a tall visionary leader which Goa has seen, म्हणजे आमचे गोंयान जो एक व्हडलो लीडर जो सर्वसामान्य मनशाक भोगोवपी, तेंचे दुःख सोजमोवपी आणि तेजेर सोल्युशन हाडपी असल्या महान व्यक्तीचे आयज आमी उगडास करता. ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी जे मानीस थिंगासोर हाजीर आहा तांकां वेलकम करता. आमचे सरपंचीस आरपोराचे, पार्राचे, कलंगूटचे डेप्युटी सरपंच, सगळे पंचायत मेंबर आणि आतांच जो की नोट स्पीकर आसलो आमचो, जो मनोहर भाईचो धाकटेपणांसून फ्रेंड दत्ता बाब खोलकर, हे सगळे वस्तू म्हाका दिसता 4 वरांनी घडोवन हाडल्या आमी. आनी तुमी सगळे मोबायलाची मॅसेजीचेर येवपी फॉर द लव ऑफ अ ग्रेट लीडर
मनोहर भाई पर्रीकर, तुमकां सगळ्यांक हांव खऱ्यांनीच देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हो प्रोग्राम आयचो आमी डेथ एनिवर्सरीच्या दिसा करपाक आसले, पण आमी म्हटलें सकाळीच आयज सरपंचाक सांगल्यान आयचो प्रोग्राम चुकय नाका, धाकटुलो आसूं न्ही, डेथ एनिवर्सरीच्या दिसा व्हडलो करुया आमी. गेल्या फावटी आमी एक हिंगासर बरो व्हडलो प्रोग्राम केलो, 1000 लोक आसले, त्या दिसा करुया, पूण आयचो दीस चुकय नाका. हे स्पेशली हे स्थान, हे जंक्शन जे दालगाडो, डिसुजा आणि लोबो फॅमिली, जो हिंगा तेंचो सपुत्र आहा, फॅमिलीचो मेंबर आहा, तेणे आमकां हे दिल्ले आहा. हे धाकटुलो जागो हिंगासर आसलो जेन्ना आमी तेंचे कडेन गेले आणि सांगले की वी वॉन्ट टू डेडिकेट दिस जंक्शन टू अ व्हेरी ग्रेट लीडर. इट इज मनोहर पर्रीकर, हुज हाऊस इज जस्ट 50 meters अवे. तेजे डॅडीन आणि तेजे फॅमिलीन 1 मिनटान सांगले मायकल टेक इट न्हू. हांव तेंकां धन्यवाद करता, कित्याक कोण अशें मातसो उबो रावचो, प्लीज स्टँड. वी वॉन्ट टू थँक युअर एंटायर फॅमिली फॉर गिविंग दिस प्लेस टू अस टू ब्युटिफाय. उगडास येता मनोहर भाई पर्रीकराचो 2000 सून तेका लागसून पळयतालो हांव, जे तेजे काम डेव्हलपमेंटाचे आसलें. स्पेशली जेन्ना तेणे पणजे काम सुरवात केली, रायट फ्रॉम बस स्टँड जे ब्रिजा कडसून सकलासून जे स्टार्ट केले तेणे काम, अप टू मिरामार पासून तेणे ते काम येलें आणि हे 8 महिन्यांनी काम सोपयलें. क्वॉलिटी काम करप आणि टाइम बाउंड ते डिलिव्हरी दिवप, वेदर इट वॉज फॉर इफी, आयनॉक्स आसूं, मार्केट कॉम्प्लेक्स आसूं, फुटपाथ आसूं, पाथवे आसूं, पॅरलल ब्रिज आसूं पाट्या वयलो, आणि ब्युटिफिकेशन आसूं, जे ब्रिजाचे सकला ब्युटिफिकेशन केलें, आणि लोकां खातीर चलपाक वाट आणि पार्किंगाचो जागो. हे काम जो तर ब्युटिफिकेशन आसूं, क्लीन वर्क, क्वॉलिटी वर्क जो तर आमी शिकले जाल्यार तितून मनोहर पर्रीकराचो हातभार आहा. म्हणजे जो तर हांवें जो तर काम स्टार्ट केलें रायट फ्रॉम म्हापसा टू कलंगूट, हितून मनोहर पर्रीकराचो व्हडलो वांटो आहा. जे काम क्वॉलिटी कशें करप, तितून भितर सिमेंट आसूं, टायल्स आसूं, बरें कशें यूज करप, आणि तितून आमकां बरो इंजिनियर आमचो पर्रीचोच मेवलो, तो बाब रॉबर्ट. तोंड मातसो लिपयता तो, मातशें प्लीज स्टँड. रॉबर्ट आतां तो रिटायर जाला, पूण हे सगळे काम करपा खातीर, मेन रोडाचेर जे काम करपा खातीर तेणे आमकां खूब आदार दिल्लो आहा, हेल्प केल्लो आहा. लिमिटेड स्पेस जी म्हापसा टू कलंगूट आसो, कोणाचे शॉप बंद करिनासतना, कोणाचे घर मोडिनासतना दुर्गा कशी फाटी व्हरप आणि तितून फुटपाथ घालप आणि तसो रोड वायडन करप आणि ब्युटिफिकेशन हाडप, हे काम आमी मनोहर पर्रीकरा कडसून शिकलेले आहा. जे पणजे लोक म्हणटाले हे आनी व्हडले कशे जातले, पणजे आहा तेदेत आहा, पूण जो जागो अनवॉन्टेड आसलो तो युजान कसो हाडप, तेका ब्युटिफाय कसो करप, तितून रंग कसो घालप, जी आदली घरां आहा तेका पेंट कसो करप, वेगवेगळो कलर कसो दिवप, तेका लायट्स कश्यो घालप, हे काम म्हाका दिसता सगळे मनोहर पर्रीकराचे आमकां एक दिस इज अ गिफ्ट फॉर अस. सो इन्फ्रास्ट्रक्चर तेणे प्लॅन केलो इन द इयर 2000. I think what he has planned in the year 2000 is enough for us till 2050. म्हणजे 50 वर्साचे विजन तेणे गोंयकारांक दाखोवन गेलो तो. आणि हे सगळ्यो वस्तू तेणे ज्यो प्लॅन केल्या ह्यो सगळ्यो फायलींनी आहा, आणि टप्प्या टप्प्यांनी ही जी कामां जाता, वेदर इट इज ओव्हरहेड ब्रिज, म्हणजे फ्लायओव्हर जे जाले रायट फ्रॉम एअरपोर्ट दाबोलीम वेर्नासून अप टू पेंजीम आणि पणजेसून अप टू पत्रादेवी, जो आमचो भाग उरलेलो म्हणजे
NH नॅशनल हायवेचे काम जे उरलेले ते काम स्टार्ट करपाक आणि काम चालीक लावप आणि तो आसतना तेजे इनॉग्रेशन करप अटल सेतू ब्रिज तेजे फुडले काम लोकांक कष्ट खूप झाले म्हणजे पीपल वर एवरी सेकंड डे कर्सिंग अस मेसेजी ओपन करीत जाल्यार सरकारान अशें केलें म्हणजे अहें केलें तहें केलें धुल्लो जालो लोक एक्सिडंट जालो पडले ब्रिजाचे काम चालू आहा ते सारकें ना बंद जावपाक जाय म्हणजे टिका करप आणि ते टिका घेऊन हे काम कंटिन्यू दवरप आणि हे काम कंप्लीट करून दिवप हे काम तेजे आसलें म्हणजे प्लॅनिंग आणि प्रॉपर प्लॅनिंग अँड एक्झिक्युशन ऑफ वर्क म्हणजे ते काम स्टार्ट करून कंप्लीट करप आणि बरे इंजिनियराक सांगप की हे काम कर हितून क्वालिटी काम आसपाक जाय हेचे पेवर हेच कंपनीचे येवपाक जाय हेची सिमेंट हेच कंपनीची येवपाक जाय हेचे फिनिशिंग अशेंच दिसपाक जाय हे काम मायन्युटली येवन तो पळोवप आणि ते काम एक्झिक्यूट जाला पळय ते सारखे एक्झिक्युशनाचे टायमार येवन इन्स्पेक्शन करप जाल्यार हे आमी तेजे कडसून शिकलेले आहा आणि त्या खातीर म्हाका दिसता जे तेजे विजन आसलें 50 years विजन 2000 तेणें जे सुरवात केले ते 2050 पासून हे आमच्या लोकांक हो इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरो जे ओव्हरहेड ब्रिज आसूं जे वयले ब्रिज तेणें बांदले जे लोकांची घरां मोडी नासतना सोकला जे इवन द प्लॅनिंग ऑफ दॅट ब्रिज फ्रॉम पर्वरीम अप टू गिरी जे आता काम सुरवात आहा काय लोक कोर्टान गेले म्हणून त्या टायमार काम उरलेले आणि मनोहर पर्रीकरान जे डिसायड केल्ले जो हो ब्रिज असो जावचो तो 6 वर्सां कोर्टान उरलो सुप्रीम कोर्टान 6 years उरलो पण निकाळ कितें जालो निकाळ सेम जालो आधी जे आमकां 6 वर्सां पयलीं ब्रिज मेळपाचो 5 वर्सां पयलीं रेडी जावपाचो तो आता आमकां आनीक 2.5 वर्सांनी रेडी जावन मेळटलो म्हणजे त्रास आयज आमी भोगतात त्याच टायमार ते त्रास काबार जावपाचे म्हणजे हायवेचे काम चालू आसले तेन्ना ते काम जावपाचे हो इतलोच जागो गिरी टील मॅजेस्टिक हॉटेल म्हणजे अप टू आमचे असेंब्ली कॉम्प्लेक्स हे काम पेंडिंग आसलें आणि जे तेन्ना प्लॅनिंग जाल्ले पळय तेच आतां एक्झिक्युशनान तितून चेंजीस कांयच जावना नो चेंज अशें प्लॅनिंग करपी जे इंजिनियराक लावपी तो काम कर म्हणून म्हणजे अशें प्लॅनिंग कर अँड दीस वील बेनिफीट गोवा ते आयज बसून लोक उगडास करतात आतांच आमी इलेक्शन पळयलें महाराष्ट्रान गेम चेंजर ऑफ द इलेक्शन वॉज लेडीज वोटिंग फॉर भारतीय जनता पार्टी लेडीज वोटिंग फॉर शिवसेना जे जाले इज ओनली बिकॉज ऑफ द स्कीम विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय मनोहर भाई पर्रीकर म्हणजे गोंयान जी स्कीम इंट्रोड्यूस केली थिंगा लाडली बहन म्हणून कितें इंट्रोड्यूस केली आमची गृह आधार इट्स द सेम महिलाच्या अकाउंटान 2000-3000 येवप वॉज अ गेम चेंजर फॉर महाराष्ट्र इलेक्शन सगळे महिलांक कळलें की सरकार जर आमचेर टॅक्स लायता जाल्यार आमच्या अकाउंटान परत 3000 दिता जाल्यार इट इज गोइंग टू बी अ बिग बेनिफीट फॉर अस सो एवरी लेडी जर घरान 4 बायल्यो आहा जाल्यार 4 बायल्यांनी चिंतले की आमकां 12,000 आमच्या अकाउंटान म्हयन्याक येतले सो आतांची जी महिला आसूं दादले आसूं ते पयले चिंता की बाबा आमचो फायदो कितें जर हो सरकार हाडीत हो आमदार आमी हाडीत जाल्यार आमचो फायदो कितें जातलो लोकांचो फायदो कितें जातलो गांवाचो फायदो कितें जातलो विलेज डेव्हलप जातली काय ना जाल्यार हे तेजे उदाहरण जे मनोहर पर्रीकरान 2000 केलें ते आयज महाराष्ट्रान ते 2024 केलें म्हणजे 24 वर्सां उपरांत महाराष्ट्र थॉट that we have to empower our women by giving them something so that they can use that money not only for their house, for anything whatever they want. If they have taken some loan for the extension of house or some small business, they will get 3,000 coming into their account every month which they can use. 12 into 3, 36. So everybody thinks in a manner where how I am going to benefit or how we are going to benefit, how the world is going to benefit. This is what we have seen in latest Maharashtra election. Means his vision for the benefit of the families, for the benefit of the people has been seen by entire India. All the other states are slowly copying
द गोवा मॉडेल, जो तेजो मॉडेल आहलो तो जेन्ना मुख्यमंत्री आहलो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहलो, परत मुख्यमंत्री जालो, डिफेन्स मिनिस्टर जालो, परत मुख्यमंत्री जालो, आणि तेणे जो मॉडेल यूज केलो गोंयच्या खातीर, गोंयच्या लोकांच्या बेनिफिटा खातीर, डेव्हलपमेंट कशें जावचें, घरांचे डेव्हलपमेंट कशें जावचें, गोंयच्या लोकांक कशें आमी सरकार म्हणून हेल्प करूंक शकता, ते दुसरो स्टेट आयज यूज करपाक लागलो. इट्स अ ग्रेट लिडर लायक दीस. आय थिंक मेळोवपाक आमकां डिफिकल्ट आहा. चड बेगीन आमकां सोडून गेलो अशें जातालें खूब पावटी. in from 2007, which I know him very closely. I joined him in 2005, but from 2007, which I know him very closely, की तेजे कडे पॉइंटांचेर आर्ग्युमेंटूय करूंक जातालें आमकां, म्हणजे तो आर्ग्युमेंटूय करतालो, पूण ही डीड नॉट लायक एनीबडी टू टॉक अबाव हिम. पूण तितल्या दोगताक तो आर्ग्युमेंट आनी तेजो तो डायरेक्ट आन्सरूय दितालो. आमी केन्नाच जिकोंक ना तेज्या आर्ग्युमेंटान. म्हणजे आर्ग्युमेंट केले आमी for our benefit of our constituency, but we have never won above him, because he knew what he was talking has got the solution. But तितून आमी आर्ग्युमेंट करप तेजे कडेन की हे काम जावचें म्हणून. जो तर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जालो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, जाल्यार आय वॉज फोर्सिंग हिम, आय वॉज आफ्टर हिम. एंड आमची मिडिया, आमचो बाब गिरीश फ्रॉम तरुण भारत, तो हांव कितें उलयतालो तितले तो छापून हाडटालो, म्हणजे तो बेगीन जावचो म्हणून. विजन पर्रीकाराचे आहले 2000 हाडचो म्हणून तो प्लांट, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट गोंयान गरज आहा म्हणून 2000 हाडूंक सोदतालो तो. पूण तो हाडूंक पावंक ना. आमी 2012 परत प्लॅनिंग केले तेजे, सेम प्लॅन तेणे परत हे केलो. पूण 2014 आमी काम तेजे सुरवात केली, ते 15 आमचें इनॉग्रेशन जालें. म्हणजे प्लॅनिंग एका 4 वर्सां लागली. आमी वचून पळयले ते जर्मनी, इटाली, ऑस्ट्रिया, आनी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणे करपाक परवानगी दिली. कित्याक दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार म्हणटाले आमकां गार्बेज प्लांट नाका. पण आमचे विजन कितें आहलें की कोस्टल बेल्टाची गार्बेज क्लीन जावची, आनी तेजे विजन आहलें की गोवा शूड बी स्पॉटलेस क्लीन. पंचायत शूड वर्क टुवर्ड्स दीस गार्बेज. ताका मिनेस म्हणटाले, म्हणजे गार्बेज मिनेस. आयज कितें जाला, आयज प्रत्येक घराघरांनी वचून गार्बेज कलेक्शन जालां. खूब कमी पंचायती करता, पूण करता. पूण हे विजन मनोहर पर्रीकाराचें आहलें, which we followed, and we helped him to establish this plant in our constituency. This was the first plant. मागीर सेकंड आमी साऊथ गोवा घातलो. सो हांव इतलेंच उलयता की बऱ्यो ज्यो गोश्टी गोंयान जाल्या तेजो क्रेडीट मनोहर पर्रीकाराक आमी दिवपाकूच जाय, इरिस्पेक्टीव ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी. म्हणजे खंयच्याय रिलीजनाचो मनीस आसूं तो, हो मनोहर पर्रीकाराक मनोहर पर्रीकार म्हणून वळखतालो. हो उमके कम्युनिटीचो, उमके रिलीजनाचो मनीस म्हणून वळखना. तो काम जे करतालो हे लोकां खातीर करतालो. तो रिलीजन कोणाचोच पळयनासलो, तो कास्ट पळयनासलो, तो सर्वसामान्य मनशाचें काम करून दितालो. हे हांवें तरी माझ्या दोळ्यांनी पळयलां, आनी म्हाज्या दोळ्यांनी कानान आयकलां, आनी म्हाज्या दोळ्यांनी पळयलां, आनी आमी करून दिला लोकां खातीर. ह्या ग्रेट लिडराचो आयज आमी उगडास करतात. आनी म्हाका दिसता ही लिगसी तेजी फुडें व्हरपाक आयच्या पिढीन, म्हणजे आयच्या युथान ही लिगसी तेजी आपल्याक जाता तशी फुडें व्हरप. वॉट वॉज हिज विजन, वॉट वॉज हिज थिंकींग, what he actually wanted to do for Goa and for Goans, we need to take it forward. And for that, youth of today should participate, should actively work in social work and also in politics, and take this great work of Manohar Parrikar ahead. I thank everyone for coming over here and paying respect to this great leader of India and world. Thank you very much. देव बरें करूं मायकल बाब. इस्तानो आमी जाणा मायकल बाब आनी खुबश्यो गजाली जाणा, ताच्या कडल्यान शिकला. कितलेश्योच तुमकां उगडास आसतलो. 2004 अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान आशिल्लो, आनी त्या वेळार मनोहरबाईन सांगलें ही फी आपूण गोंयान करता. आनी 3 म्हयन्यान पाटो ब्रिज आमकां सगळ्यांक खबर आसा इतलो उत्कृश्ट केलो. कोलवाचो पूल आसो, शिवोलचो पूल आसो, धडाडीन काम करपी असो मनीस मनोहरबाई पर्रीकर. आनी आयज हो कार्यक्रम फुडाकार घेवपाक आमचो आमदार आसाच, पूण खरें म्हटल्यार आमकां क्रेडीट आमकां पंचायतीक दिवंक जाय.
सरपंच आणि सगळे ताचे मेंबर हांगा बशिल्ले आसात. म्हाका दिसता दर वर्सा पंचायतीनूच फुडाकार घेवन हो कार्यक्रम करपाक जाय, कारण ह्या गांवचो आमचो मनोहरभाई पर्रीकर आणि कोणाची पंचायत आसूं ती, पण पंचायतीन फुडाकार घेवन येद्या व्हडल्या मनशाचे रिमेंबरन्स आमकां करपाक जाय. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी व्हडले ताळयो वाजून आमच्या पंचायतीचे अभिनंदन करुया. हांव विनंती करता उपकाराचे उतर 2 उतरां उलोवपा खातीर आमचो डेप्युटी सरपंच डॅनियल लोबो. चड वेळ घेनासतना आमचे सगळे मानेस्त खास करून दत्ता कोळकर सर आणि आमचे सगळे वॉर्ड मेंबर तशेंच सरपंचाज एक्स सरपंचाज आणि आमचे सगळे पर्रीकार तशेंच गोंयभरचे मनोहरभाईचे मोगी आणि ताचे सपोर्टर जे आयज आमच्या पर्रा गांवांत ताका मान दिवपाक आणि एक ट्रिब्यूट म्हणून ताका दिवपाक हांगा जमला. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूंक म्हणूंक सोदता. अनेकदां आमचे सगळे पर्रीकार खास करून आमचे पर्राचे भाव भयण तशेंच आमचे युवक our youth of Parra have a very deep connection with मनोहरभाई. मनोहरभाई पर्रीकरा खातीर म्हाका दिसता कितलेशेच आमचे यूथ आयज सोशल सर्वीस करपाक फुडें सरलेले आसा आनी ताजे मदलो जावन आसा हांव एकटो. आय एम वन ऑफ दोज यूथ हू हॅव कम फॉरवर्ड टू डू सोशल सर्वीस, टू सर्व द पीपल ऑफ माय विलेज, टू सर्व द पीपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी, टू सर्व द पीपल ऑफ गोवा because of the vision of मनोहरभाई पर्रीकर. आणि आम्ही ताका एक मोठो नेतो वा एक डिफेन्स मिनिस्टर वा एक एक्स चीफ मिनिस्टर म्हणून पळोवंक फावना. वी हॅव टू लूक एट हिम एज एन आयडिया. मनोहरभाई पर्रीकर जावन आसा एक विचार. ही हॅड अ विजन फॉर आवर स्टेट, फॉर आवर विलेजीस. आमच्या बारीक लोकां खातीर ताका एक आयडिया आशिल्ली आणि ताका एक विजन आशिल्लो वेर ही वॉन्टेड टू रीच टू द लास्ट पर्सन इन सोसायटी. दर एका व्यक्तीक कशें आदार करप, खास करून जो गरीब व्यक्ती जावन आसा गांवचो, तशेंच आमची गरीब महिला जी जावन आसा तांकां कशें वयर काडप. अनएम्प्लॉयड यूथ, आयज कितलेशेच अनएम्प्लॉयड यूथ भारत देशान खास करून आमच्या गोंयानूच दिश्टी पडटात. तांकां कशें एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज दिवप, बिझनसान तांकां कशें लोन्स दिवन फुडें काडप, हे एक विचार जे जावन आशिल्ले ताजे फॉर अ सेल्फ सस्टेनेबल गोवा. हे आमी फुडें व्हरपाक जाय, खास करून आमच्या युवकांनी. आवर यूथ हू इज वायब्रंट, व्हेरी क्रिएटीव, हुंय ना हुंय आमकां वांगडा येवन मनोहरभाईचो विजन घेवन गोंयभर तशेंच जगभराचे आमचे जे वॉट एवर आवर ड्रीम्स आर, आमचे जे स्वप्न जावन आसा भारत देशा खातीर, नेशन बिल्डिंगा खातीर आनी गोंया खातीर, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर विलेज. गांवा कडसून चालू करुया हे काम आनी लेट अस स्प्रेड अ पॉझिटिव्ह मेसेज. एक पॉझिटिव्ह मेसेज. ही वॉज ऑलवेज अ पॉझिटिव्ह थिंकर. हांगासर एक बारीकसो मेसेज आमकां दिसता, बी पॉझिटिव्ह. दीज वर हीज फायनल वर्ड्स. आनी आयच्या संवसारान आनी आयच्या काळान आमकां सगल्यांक हेच विचार घेवन, पॉझिटिव्ह थिंकींग घेवन फुडें सरपाची गरज आसा. आनी एकदां सगळे आमचे प्रेस मिडियाचे भाव, तुमी सगळे जाण तुमचे ट्रिब्यूट्स, तुमचे प्रार्थना आनी तुमचो मोग मनोहरभाई पर्रीकराक तशेंच ताच्या आख्ख्या फॅमिलीक तुमी दाखोवपाक आयला. आय ऑल्सो वूड लायक टू थँक हीज फॅमिली हू इज प्रेझेंट हियर. श्रीकांत पर्रीकर बाब, अशोक पर्रीकर, विजय पर्रीकर आनी तांचो आख्खो कुटुंब जो दर एका वर्सा हांगासर येतात. आनी आमची पर्रीकर फॅमिली, all of us, we are also a part of his family. I wish you a very happy new year in advance. आमी जेन्ना न्यू इयराक वयता, let us be beacons of hope
आनी मनोहर भाईक काळजान घेवन आनी मनान घेवन आमी फुडें सरूया. आनी एकदां तुमी सगळे जाण हांगासर एकठांय जाला म्हणून तुमकां काळजानसून देव बरें करूं म्हणून सोदता. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू डॅनियल बाब. एक तुमकां निवेदन आसा. 22 डिसेंबर आयतारा गोंयांतलो व्हडले फेस्टिवल हांगा पर्रा जावपाच्या फेस्टिवल ऑफ स्टार्स. फाटल्या फावटी दिवाळीच्या वेळार दिपोवालीचे आकाशकंदील स्पर्धा जाली. 4000 वयर आकाशकंदील आणि गोंयान न्हय तर भारतान नंबर 1 फेस्टिवल म्हणून जाची नोंद जाल्या. तशेंच 22 तारखेक सबंद गोंयच्या लोकांक आव्हान करता आमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान की 22 तारखेक हांगा फेस्टिवल ऑफ स्टार व्हडले फंक्शन जावपाचें आसा. गणेश मंदिरा ते देगेक सगळ्यांनी ते फंक्शनाक येवचें अशी तुमकां विनंती आसा. रिफ्रेशमेंट